जमल्या ती सगळी होंडा गांवाची रहिवासी. आयज आमी 19 ऑक्टोबरा दिसा जे जाले ते तुमकां सांगपाक फुडें सरल्या. जो रुपेश पोके आसा पळय तेणी ही कंप्लेंट केल्या आमच्या भुरग्यां बद्दल. तो रुपेश पोके 8 वर्सां जालीं हांगा रावता सुमारे आनी प्रत्येक फावटी नरकासुराच्या टायमार कितें ना कितें कारण काडून कंप्लेनी करीत आसता. केन्ना तेजी बायल प्रेग्नंट आसता, केन्ना भयण प्रेग्नंट आसता, केन्ना तेजो भुरगो बरो नासता, केन्ना तेज्या नेबराक त्रास जाता. आनी ह्या वर्सा 2025 तर तेका नरकासुरा बरी बरी घाला ह्या शब्दाचा आनी ह्या गाण्याचो इतलो त्रास जालो की तेणी येवन पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली आनी आपल्या भुरग्याक घेवन गेलो पणजे. आतां म्हाका सांगा, हे सॉंग आमी ल्हान आसतनाच्यान आयकता ते तेणी केन्ना आयकूंक ना काय? आनी आयकले जाल्यार पणजे गेला थंय तेका तें आयकूंक मेळोंक ना. आनी आयकूंक मेळना जाल्यार तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट केली. काय फक्त होणा गांवान कितें कार्यक्रम जालो जाल्यार तेका त्रास जाता? जेन्ना हे सगळे भुरगे चवताळे, जेन्ना सगळे बंद करपाक लायले, होणा गांवचे भुरगे जेन्ना चवताळे तेंचे इमोशनली सेंटिमेंटल हर्ट जाले आनी ते जेन्ना पुलिसां कडेन येयले हांगा पुलीस स्टेशनार होंडाच्या, तेन्ना पुलिसांनी कांयच सपोर्ट दिवंक ना. वयल्यान तेका आपल्या कस्टडीन दवरलो आनी तेका प्रोटेक्ट केलो आनी जे भुरगे थंयसर विचारताले जाप त्या भुरग्यांचेर केस केली. आतां गाडयेक जेन्ना फातर घालपाक सुरू केल्ले तेन्ना हे पुलीस करताले कितें? जर तुमी व्हिडिओ बारीकसाणान पळयला जाल्यार तुमकां दिसतलें थंय पुलीस आपलें काम कितें आनी कशें करताले. जेन्ना पयलेच खेपेक जर पुलिसांनी आडयल्लें आनी कितें तरी स्टेप घेतलेली जाल्यार इतले फुडें हे पावचे नासले. आनी ज्या भुरग्यांची नांवां तुमी पळयता तेंची रिफ्लेक्ट जाता, तेंचे तुमी हिस्ट्री काडा, रिकॉर्ड काडा, ते सुशिक्षीत भुरगे आसा आनी तेंचे नांव हे रुपेश पोके वारंवार आपल्या कसल्या तरी पर्सनल ग्रजेसा खातीर यूज करता. आनी हांव म्हणटा ज्या 19 ऑक्टोबरा दिसा जे कितें जालें हितून कंप्लिटली फॉल्ट पुलिसांचो आसा की तेंच्यांनी योग्य वेळी कितें डिसिजन घेवंक ना आनी आमचे भुरगे आयज सफर करता. रुपेश पोके हिची मानसीक स्थिती आसा न्हू ती आमी पळोवंक शकता. तेणी ज्या प्रकारच्यो ज्यो कंप्लेनी दिल्या पंचायतीन किंवा पुलिसान तेजे वयल्यान तेजी मानसीक स्थिती आमी पळोवंक शकता. आनी हो असो मनीस आसा न्हू तो एका ग्रूप ऑफ पिपलाच्या मदीं रावपाक सुटेबल ना. आमची जी तेणी हे जे प्रकारचे कंप्लेनी करून न्हू आमकां सुद्दां इतले डिस्टर्ब करून उडयला. आमचे जे इकॉनॉमिकल आनी जे आमचे हॅप्पी लायफ आसा पळय ते तेणी डिस्टर्ब केल्लेले आसा. हांव सरकारा लागीं मागता की अशा मनशाचेर योग्य ती कारवाई करची आनी ताका तडीपार करचें. आनी 19 ऑक्टोबरा दिसा जी गजाल घडली, जी गजाल हाती भायर गेली, त्या गजालीचे जे कारणीभूत पुलीस आसा, पुलीस सेवा जी आसा तेजेरूय योग्य ती कारवाई करची आनी जे इनोसंट लोक आसा तेंचेर जे अन्याय जाला त्या भुरग्यांचेर सरकारान कितें तरी तेजेर एक्शन घेवची. अगदी होंडा पंचायतीतली 10-12 वर्षे मी कौन्सिलरी केलेली आहे. तेव्हा हे मला सगळ्या होंडा गावातल्या एरियातली सगळी माहिती आहे. मी एक सांगायचे काय आहे ते आमच्या शेजारी म्हणजे माझ्याच वाड्यावर रुपेश पोके हा 4-5 वर्षापूर्वी येऊन राहिलेला आहे. त्याला आमचा काय प्रॉब्लेम आणि काय अलर्जी आहे ती माहिती नाही, काय नाही ते. आणि त्याच्या संगतीनं हो बाजूचा सुनील नाईक म्हणून त्याच्या दोघं संगमताने हे कुठील कारस्थानं ही करत आहेत. त्याला हिंदू धर्माचं काय लागत नाही. लाऊडस्पीकर लागले, सत्यनारायण लागली, मुलं खेळायला लागली तरी पण त्यानं कंप्लेंट पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन हे केलेलं आहे. आणखी दुसरं माझं एक कुत्रं एक होतं ते आम्ही फिरवायला असं जायचो आणि ते त्याच्या आड्याजवळ थांबलं. मग तीसुद्धा त्यानं मामलेदार ऑफिसमध्ये कंप्लेंट केली आणि ते 2-3 दिवसांनी कुत्रा माझा मरून गेला. मग ते एक सॉल्व झालं. आता दुसरं सांगायचं म्हणजे त्यानं इलिगल घरावर त्यानं कंप्लेंट केलेल्या आहेत. माझी 2 घरं आहेत तिथंच, माझं एक आणि माझ्या मुलाचं एक. त्या मुलाच्या नावावर त्यानं कंप्लेंट केली, मुलाच्या नावावर कंप्लेंट केली आणि बायफर्केशन केल्यानंतर सरपंच आम्हाला सहकार्यच केले. सरपंचामुळे मिळालेलं आहे सगळं लिगली सरपंचनी करून दिले. तर त्याच्या उलटसुद्धा त्यानं RTI हे करून इथं सरपंच आणि पंचाची कंप्लेंट घातली. तुम्ही करप्शन करता आणि असे तुम्ही धंदे करता म्हणून त्यांच्यावर कंप्लेंट केली. अशामुळं माणसाचीच अलर्जी आहे म्हणून त्याला तडीपार करा. खूप आम्हाला त्रास दिलेला आहे त्याला 5 वर्षे. ह्याच्यापूर्वी ना अजिबात कसला त्रास नव्हता. आमचा वाडा हा व्यवस्थितच होता. आता तुम्ही चौकशी करा, एक कंप्लेंट आहे का बघा. तुम्ही तो सगळं
तो सांगतो सगळ्यांना इलिगल घरांची कंप्लेंट करते आणि तो काय लिगली घरामध्ये आहे, तो पण इलिगलच घरामध्ये आहे. तर आमची इलिगल घरं म्हणून कंप्लेंट करतो. काय त्याचा अर्थ तुम्ही हे करा, मग चौकशी करा. नको त्याला कुठंतरी तडीपार करा, एवढीच आमची मागणी. आणि आम्हाला सुखा समाधानाने राहायला तिथं द्या. तो रुपेश पोके जो आसा तो आमचो शेजारी आणि त्यांनी फाटल्या कॉन्फरन्सान त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तितून त्यांनी सांगला की CCTV कॅमेरा जे त्यांनी बसयल्ले आसा आपल्या घरा कडेन ते सगळे त्यांनी जे बसयला पळय ते आपल्या घराच्या बाउंड्रीचेर अशें बसयला. जी बाउंड्री आसता पळय तेजी. त्या कारणान कितें जालां की तिची कॅमेराची फुटेज जी आहा ती सगळी तिने पार्सेकर घराचे ह्या सायडीन टर्न करून दवरला. त्या कारणान कितें जालां की सगळे जे पार्सेकर घरान जी हालचाल जाता म्हणजे जे बायलांची भुरग्यांची जी हालचाल जाता ती ऑबियसली ते कॅमेरान रिकॉर्ड जाला आसतली. सो ते कारणान कितें जाता की जी घरान बायलां आसा तांकां अनसेफ आणि अनकम्फर्टेबल जाता ती बायलां. जशी जी घरा भायर गेली, कितें सारन मारपाक गेली, कितें गेली, सो ऑबियसली जातात न्हू की आपल्या घराचें वातावरण कोण भायर भितर करतलोच. पूण हे जे तिने कॅमेरा ह्या सायडीन मारलेले आसा, घरा वाटेन मारलेल्या, ते सारके बरे न्हू. कित्याक ते सगळे रिकॉर्ड जाता बायलां भायर भितून घालता. सो त्या खातीर आमचे जे घरातले दादले जे आसा ते ऑबियसली ते तेच्या घरांतले ताका जाप विचारपाक गेले की हे तुमी कित्याक अशें. आणि तो जेन्ना ते जाप विचारून भितून गेलो तेन्ना तेणी अशें केलें की तुमी येया भितून येया आनी तुमीच पळया, हें अशें आपूण करूंक ना अशें तो तेणी दाखोवन तेणी ताका भितूर येयलो. आनी मागीर दुसरे दिसा तेणी परत कंप्लेन घातली की हे जे जबरदस्ती आमच्या घरान येयल्ले आपल्याक मारपाक येयल्ले म्हणून. आनी त्या वटेन तेणी दुसरे दिसा केस घातली. सो ही जी गजाल आसा ही जी केस आहा ती अशी आसा. तेणी ते रॉंग भाशेन सांगलेलें आसा की आमी ताका मारूंक गेल्ले म्हणून. तशें न्हू तें. काम करून पोट भरता. म्हाका तेचे घराचे कामाक लावून पयशे आज दिता फाल्यां दिता म्हणून ते 30,000 रुपया दिवपाचे आहा ते दिवंक ना. आनी ताका आतां म्हाका ते 10 फावटी तेजे घरा कडेन गेलो. तो कितें म्हणटा आज दिता फाल्यां दिता म्हटलें जावन विचारलें तर तूं घरा कडेन गेलें तुका मार पडटली अशें म्हणून धमकी दिवन धाडले. त्यामुळे हांव जावपाचें सोडलो. तुम्ही कसले काम केले तेजे घराचे? काम केले त्याचे घराचे. ते पुरा पद्धतीने काम केलं. तर सुनील म्हाका घेऊन गेलेलो आहा त्याच्या घराकडे. आता कितले दीस जाले तुम्ही काम कंप्लीट केलं? 2-3 वर्ष झाले. या अजूनही पैसे देऊ ना? पैसे देऊन म्हाका आतां लागीं 30 वर्सां जालीं हांगासर आतां. पूण आमकां कोणाचोच पयलीं प्रॉब्लेम नासलो. जेन्ना हो रुपेश पोके हांगा येयलो तसून बारीक बारीक गजालींक तो आमकां प्रॉब्लेम करता. मेन म्हणजे एक बड्डे जालो भुरग्याचो, घरान कार्य लग्नाचें आसल्यार हळडी कडेन पुलीस आपयता, सत्यनारायण पुजा जाली जाल्यार पुलीस आपयता. आनी हें आयकून तर हांव आतां जाणटे मनीस, हें आयकून म्हाका तर टेन्शन जालां तें कोणाक सुचपाचें ना. आनी म्हाका सारकें हें उलोवंक सुद्दां मागीर येना. म्हणजे तुमच्या गावार फूल तो असोच त्रास करता? तो आमकां येयल्याक तर त्रास करिना. म्हाज्या भुरग्यांक तर त्रास करता. म्हाज्या भुरगें कांय असलें कांय कोणाचेंच करिना. सगळे लोक वळखता तांकां. तरी आसल्यार तो परत 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 आमचेच केसी करता आनी लोकांचे बी करता. ज्या लोकांचे त्यांनी केसी घातलेल्यो आसा पळय तेंच्या कडेन तेणी पयशे मागलेले. त्यांनी सांगून अशें मागलेले की ते पयशे तेजे संस्थे खातीर. आनी त्या लोकांनी जेन्ना ताका ना म्हटलें तेणी तेंचे रिपिटेडली केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो. आनी तो आतां जर 1.5 लाख जोडटा जाल्यार तो कित्या खातीर लोकां कडेन पयशे मागता. तशेंच तेणी जे घर बांदलेलें आसा, आमची घरां हांगासर 30 ते 35 वर्साच्यान आसा. पण तेणी आतां रिसंटली घर बांदला, 10 वर्सां जालीं. जाल्यार तेणी इलिगल जाग्यार जागो घेवन घर कित्याक बांदलें ताका खबर आसलेलें इलिगल जागो तो सगळ्यांचेर RTI घालता. सो म्हाजी अशी मागणी आसा की तेजेरूय RTI जावची. तेज्या एकावंटाचेर पयशे खंयच्यान येता, ताका कितल्या लोकां कडल्यान पयशे येयल्या, जे तेणी जाग्यांचेर कंप्लेनी घालून, घरांचेर कंप्लेनी घालून ताका येयल्या. आनी सेकेंडली तो तेजी जी प्रॉपर हिस्ट्री आसा, तेणी जे पास्टान कितें केल्लेलें आसा, ताका कितल्या जाग्या वयल्यान तो जागो चेंज करून हांगासर येयला, तेजी सगळी हिस्ट्री तुमी काडची, अशीच म्हाजी मागणी.